आयज लक्ष्मण एका कांबळे एका व्हीलचेअर हांवें दिल्ली आसा। कित्याक ना म्हटल्यार तेका खूब वर्सां जालीं तेजो पांयो कट केल्लो, पूण हांगासरले स्थानीक आमदारान त्या कितेंच जाणीव ना हांगासर लोकांक कितें म्हणून गरज आसा, तेका लागून हांव तेज्या घरा पावलो आनी तेका ती व्हीलचेअर हांवें आयज तेका हँडओवर केल्ली आसा। आनी म्हाजें काम अशेंच आसतलें, जे कोणाक गरज आहा पळय थंयसर हांव फुडें आसतलों। आनी आयज एका व्हीलचेअर दिल्ली आहा, म्हाका कितें तेका दिलें न्हू तेंचो ब्लेसिंगूच म्हाका खूब जालें। इतलेंच म्हाका ब्लेसिंग तेंच्यांनी दिवचें आनी फुडें अशेंच म्हाजें काम पेडण्याक लागून खूब आसतलें हेज्या वून। आता पर्यंत जे आमदार कित्याक जेन्ना पळय हांव पेडण्यान म्हाका म्हाज्या समाजान हाडलो आनी प्लस म्हाज्या फ्रेंड्सांनी तशेंच पेडण्याकारांनी तेंच्यांनी बसून म्हाका सांगलें कित्याक तूं फुडें सर, तुज्या फाटल्यान आमी आसतले, तूं हांगासर स्थानीक जाता जाल्यार आमकां तुका आमचो सपोर्ट आसतलो म्हणून हांवें तेंकां पयलींच कितें सांगलें, हांवें म्हणलें पळय तुमकां हांगासर रावंक जाय जाल्यार हांव हांगासर रावंक येता म्हणून हांवें तेन्नासूनच रोखडेंच हांगासर जागो पळोवन हांगासर न्यू घर बांदपाक चालू केलें। आनी म्हाजें अशें हें कार्य आहा कितें म्हाका फटोवपाचें ना हांगासर लोकांक, म्हणजे हांगासर पेडणेकारांक म्हाका फटोवपाचें ना, तेका लागून हांवें जाता तितले बेगीन इलेक्शनाच्या पयलीं जाता तितले बेगीन म्हाजें घर रेडी केलें आनी आतां 30 तारखेर हांव पेडणेचो स्थानीक जातलो। आनी म्हाजें घर चड पयस नासलें, गिरी 15 मिनटां लागतले वचपाक, पूण तरी लोकांक कितें जाय पळय तें हांव जाणून म्हाका कळ्ळें तेंकां जाय हांगासरलो मनीस। फाल्यां हांगासर लायट ना जाल्यार म्हाज्याय घरा लायट आसची ना, तेंकां लायट ना जाल्यार म्हाका आसची ना, मागीर ती म्हाका कळटली कितें हांगा लायट ना म्हणून। तूं मडगांवां बसून हांगासर तुका कळचें ना, तुका समज उदक येयना म्हाका येना जाल्यार तेंकांय उदक येवचें ना, तेंकां उदक ना जाल्यार म्हाकाय ना, म्हणजे म्हाका कळटलें कितें हांकां कितें गरज आहा ती, म्हणून हांवें हांगासर स्थानीक जावपाचें चिंतलें आनी लोकांक म्हाका केन्नाच फटोवपाचें ना पेडणेकारांक। डेप्युटी CM आसा हेनी हे असे केसीस आसा ते सरकार दरबारी व्हरपाची खूब गरज आसा। जे हँडिकॅप्स आसा तेका सरकारचे फॅसिलिटी आसता, पण म्हाका खबर ना तो जाणा आपणाक 2 हात आसा 2 पांय आसा, आपणाक कसली गरज ना, फक्त नोकर आनी सेवक म्हणून तेणी 20 वर्सां पेडण्यान लोकां कडल्यान ब्लेसिंग घेतले, सत्ता भोगली, आपल्या फॅमिलीक सांबाळ्ळें, पण असली जी कुटुंबां सांबाळपाचें काम आयज प्रायोरिटीन जो आमचो प्रवीण आल्लेकर करता तेका हांव सदांच आमच्या पेडणेकाराच्या वतीन आनी मोगोच्या पक्षाच्या वतीन धन्यवाद दिता। आयज तो ह्या कॅन्डिडेट ना जावं खंय आमदार जावंक ना, पण आयज तो लोकां कडेन ब्लेसिंग मागता आनी म्हाका एक पूर्ण विश्वास आसा पेडणेकारांनी तेचेर विश्वास पूर्ण दवरचो, त्याच्या विश्वासाक मोगो पक्ष तडो जावंक दिवचो ना।